जीव तुगेले मुख्यमंत्र्यान काल सामके बेतूल फोर्टाचेर सामके गर्जना केली की ऑल सायन्स ऑफ कॉलोनियल इरा ऑफ पोर्तुगीज आपण वायप आउट करतलो म्हणून. सो सारकी गर्जनाच ही सारकी. पांडुरंग बाब, ही गर्जना ऐकून तुका कितें दिसलें आनी अशें जर वायप आउट करपाक गेले जाल्यार कितें कितें करचें पडटलें? एक दोतोर प्रमोद सावंताक एक मानपाक जाय की तो कसल्योय गजाली खांदार मारपाक ताका एक पडला तो रिस्क घेता. तो कितें जाता तें जावं म्हणटा तो. पूण तेणी ठरयला म्हणजे केन्ना किशोर म्हणटलो आमकां म्हणून पर्रीकर असो कांय गोश्टी जमावंक ना करपाक. तो भितालो कोण कितें म्हणत काय, कोण कितें फाल्यां उलयत काय म्हणून. दोतोर प्रमोद सावंतान त्यो सगळ्यो गजाली केल्या ताका खबर आसा, ताका फूल कॉन्फिडन्स आसा की आपूण कितें केल्या जाल्यार आपूण जिखतलो, BJP उरतली अशें हेतूनच तो आसा. आनी तेकाच लागून तेणी तो हो जो आपलो हिंदुत्वाचो अजेंडा जो आसा, आतां हेका हांव तेणें जे काल जें भाशण केलां तेका हांव तो अजेंडा जोडिना. कारण आमकां इतिहास खबर आसा, शिवाजी महाराजान आनी संभाजी महाराजानय गोंय घेवपाक केल्लें, तेंच्या कडल्यान मुक्त करपाक केल्लें, हो आमकां सगळ्यांक हिस्ट्री खबर आसा. सो त्या अनुशंगान तो काल उलयला की जी गोंयांतली देवळां देवस्थानां उद्ध्वस्त जाल्लीं पळय ती शिवाजी महाराजान तह केल्या उपरांत, संभाजी महाराजान हांचे कडेन केला तें हे स्टॉप जाल्लें. तेज्या उपरांत गोंयांत कांय प्रमाणांत ते स्टॉप जाल्ले आनी शिवाजी महाराजान हांगा देवूळ उबारल्याची एक नोंद मेळटा सगळ्या हातूंत. सो म्हाका दिसता की त्या अनुशंगान तो उलयला की जे जे कितें पोर्तुगीजांनी आमचे नश्ट केल्ले आसा गोंयांत, देवळां आसत आनी कितें आसत जाल्यार ती परत बांदपाची किंवा त्या सगळ्या गोश्टींचें एखादें स्मारक बांदपाचें, ह्या अनुशंगान काल मुख्यमंत्री उलयला. पोर्तुगीजांची सगळ्यो पाऊल खुणा कितें आतां नश्ट करुया, पुसून उडोवया हेचो अर्थ असो न्ही. कारण पोर्तुगीजांनी जी गोंयांत जेन्ना सत्ता जी आशिल्ली त्या सत्तेच्या काळान तेंच्यांनी गोंयांत जी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिल्लो आसा, आमचे कितलेशेच कलवट जेका आमी सांकव म्हणटात, ब्रीज, आमचे रस्ते, कितकेशेच गटाराची वेवस्था पणजेंतली सुद्दां, म्हाका दिसता GMC कम्युनिदाद कायदो, सिवील कोड सगळे, म्हाका दिसता खाजन, हे सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो पोर्तुगीज काळांतल्यान चलत येयल्ल्यो आनी त्यो अनेक गजाली गोंया खातीर फायद्याच्यो ठरल्यात. म्हणजे कॉमन सिवील कोड जो आसा तो देशान आनी खंयच्या तुलनांतलो गोंयांत पावरफूल आसा, जो बाकीचे राज्य आसा तो घेवपाक सोदता. सो ह्यो ज्यो गोश्टी आसा ह्यो गोश्टी पुसून उडोवप किंवा ते वायप आउट करप हे शक्य जावचें ना आनी ते करप योग्यय जावचें ना. त्यो गजाली आमकां चिकटल्यात हांगा. कारण हे सत्तांतर न्ही, हे आमी काडून घेतलेली सत्ता तेंच्या कडल्यान. ते सत्तांतर जर आशिल्ले, तांकां जर पराभूत करून जर आमी सत्ता केल्ली जाल्यार तेंच्योय कांय गजालीन पुसून उडोवपाची पाळी आमचेर येवपाची. त्यो आमचीच हांगा ही जमीन आमची, हे गोंय आमचें, हेजेर सत्ता तेंची आशिल्ली. सो तेंच्या कडल्यान ती काडून घेतल्या म्हणटकूच आमी तेंचें कांय पुसूक पावले ना अजून मेरेन. एक्चुअली म्हाका दिसता आयज गोंय मुक्त जाल्ल्याच्यान आयज मेरेन आमी पोर्तुगीजांनी एखादी म्हणजे गजाल जी उबारल्या, जी मोडून उडयल्या अशें गोंयकारांनी केन्ना करूंक ना. म्हणजे गोंयकार हो इतको बेस्ट म्हणजे संवेदनशील मनीस, सहिष्णू मनीस आनी ताका खबर आसा की कितें जाय आनी कितें नाका तें. सो म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान जें उलयलां पळय त्यो पोर्तुगीजांची पाऊल खुणा पुसून उडोवया किंवा खुणा पुसून उडोवया म्हणून, तो त्या म्हणजे ज्यो वास्तू उबारलेल्यो आसात, जे कायदे केल्ले आसात ते पुसून उडोवया अशा अनुशंगान न्ही, तेंच्यांनी जे नश्ट केल्ले आसात ते आमी परत उबारुया. म्हाका दिसता अशा अनुशंगान तो उलयला. किशोर तो अर्थ काडटा. तूं हांसता बरोसो मुरक्यांनी. कितें जाणा तूं, हांव नाटकान काम करपी नट. जेन्ना शिवाजीचो वेश जेन्ना तूं घालता पळय तेन्ना एक तरेची एक आवेश येता त्या कॅरेक्टराक शिवाजीचो, तेचे स्टायली. हय हय, आपूण शिवाजी कसो दिसपाक लागता, तेची उलोवपाची धार. शिवाजी महाराजांची जयंती म्हण किंवा शिवाजी महाराजी संबंदीत जेन्ना असलो कितें प्रोग्राम आसता पळय तेन्ना भाशणां ठोकतना आमच्या राजकीय लोकांकूय तो आवेश येता आनी तशाच पद्दतीन ऐतिहासीक कशी ती भाशणां जातात. दुसरी गजाल आतां 2024 ऐतिहासीक नाटक आसाच. सो आतां डायलॉग बाजी सुरू जाल्या. जसो 15 लाख तुमच्या खात्यान जमा जातले, म्हादईचें उदक जशें, अशें म्हणून जे कितें पॉलिटिकल स्टेटमेंट जालें पळय तशाच पद्दतीचो हो पॉलिटिकल स्टेटमेंट. मागीर तेतून एक वर्ग जो आसा तो बेहद खूश जाता आनी तो भाजपाचो पक्को वर्ग. दुसरे काँग्रेसवाले हेचेर कितें टिका करतले आनी ते कितें समजतले हेच्याशी आमच्या चीफ मिनिस्टराक कांयच देणें घेणें ना. तेचो वर्ग, तेचो समर्थक वर्ग खूश जालो, बस CM आमचो खूश. दुसरी गजाल, CMन हो जो स्टेटमेंट केला तेतून CMची चूक ना प्रमोद. कारण एक गजाल आमकां मान्य करपाक जाय, गेल्या 62 वर्सान की आमचो इतिहास आमकां शिकोवंकूच ना. आमच्या इतिहासान आमचो इतिहास पयलीं आमच्या शिक्षण क्रमान ना आनी आतांय ना. तर गोंयचो इतिहासूच कोणाक खबर ना. फक्त 19 डिसेंबर 1961 साली गोवा मुक्त जाला इतकेंच आमकां कितें तें खबर आहा. 450 वर्सांचो जो रेजीम आसा पोर्तुगीजाची,
की कोणीच आमकां शिकोवंक ना आनी तो कोणी त्याचो अभ्यास करपाचोय प्रयत्न करूंक ना. देवळां पोर्तुगीजांनी मोडली इतकेच आमकां खबर आहा. पोर्तुगीजांनी आमकां कितें दिलें पळय गोंयकारांक हें कोणाकूच खबर ना. हाचो अर्थ आमी पोर्तुगीज धार्जिणे काय कितें. देवळां मोडली जाल्यार केन्ना मोडली, कशी मोडली, कित्याक मोडली, ताचे उपरांत कितें जालें. सो हे गजाल तूं म्हणटा आनीक खोलायेन ही गजाल आमच्या नव्या पिळगे म्हऱ्या व्हरपाची गरज आसा. सामकी व्हरपाची गरज आनी अशा पद्दतीन जेन्ना आनी त्याच बरोबर पोर्तुगीजाच्या राजवटी भितर आमकां कितें मेळ्ळें, कितें दिलें, तुका सांगता कितें घडलें. प्रमोद, गोंय आनी पोर्तुगीज राजवट हें रिलेशन अशें आसा की तूं पोर्तुगीज राजवटीचे सगळे खाणा खुणा जर पुसून उडयतलो जाल्यार गोंयकारांक पुसून उडोवचें पडटलो तुका. हें आय एम मेकिंग दीस स्टेटमेंट व्हेरी रिस्पॉन्सिबली. फ्रॉम हॅलो गोंयकार वी हॅव रीच टू बाय बाय पोर्तुगीज. See, it is very clear, Pramod, that he is trying to make a political statement. आणि जशें पांडुनी सांगलां आणि किशोरानी सांगलां, there is a conscious attempt to polarize because 2024 is coming by. पण through this Portuguese kind of a channel which is trying to this thing, he is trying to disturb everybody in a sense that this is not about religion. This colonial thing which he is talking about is not about religion. It is the identity of Goa. आता Goa, if Goa minus this Portuguese reference, will be just another state. आमी आता युनिकनेस आणि हे सगळे म्हणतात ते कितें लार्जली डिपेंडंट ऑन आवर colonial roots. आता जे आमचे सगळे तूं दिसता हिंगा स्ट्रक्चर दिसता, आमचे कल्चर दिसता, वेदर इट इज फूड, वेदर इट इज आवर एवरीथिंग वॉट यू सी. तूं कितें म्हणटा की हो 450 वर्सांचो ब्लॉक काडया, हय कुशीक दवरया हय आनी गोंय पळोवया, तशें अशें तुगेलें जावप शकना. Whether it is people, you know, now for example, we have signed an MOU with Portugal for water during Sudhin Davlekar's time. If you are interested in that, तसले सगळे disconnect कर पयलीं. On 11th, this month 11th, in Goa, there is a celebration of Portugal Day with Portuguese dignitaries coming. ESG आसा celebration. तूं असलें सगळें चलता आनी तूं थिंगा वचून स्टेटमेंट करता की फुटप्रिंटूच काडून उडयता म्हणून. So this double talk doesn't have any meaning. This is a political Statement, completely. Completely political statement. ताजे मुखारल्यान आमी तिसरे हाजेर या पाटणाक जो सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचो विशय. हय की ताका एक एडिशन करून म्हणजे म्हाका दिसता की आमी वेगवेगळ्या एंगलान दोतोर प्रमोद सावंत जे उलयला पळय ते आमी वेगवेगळ्या एंगलांनी घेतला, प्रत्येकान आपल्या देशाचो अर्थ काडला समजला. म्हाका दिसता सीएम हॅज टू क्लॅरिफाय ऑन दीस. म्हाका अशें दिसता तेणी ताका कितें अभिप्रेत आशिल्लें उलोवपाचें, तो कितें उलोवपाक सोदतालो, आपूण पोर्तुगीजांच्या सीएमाक कितें घडये कितें आहा, कारण आतां घडये कितें आहा, जयराम दिसता की तो पोलरायझेशन बी चल्ला अशें Very clearly कितें footprint काडटा म्हणून. तुमचे तिगी जाणांचें आयकून म्हाका एक गजाल बरी दिसता. ती फुटप्रिंट पाऊल खुणा आमी जाय ते म्हणया, पण एक गजाल सगळे जाण एग्री करतात की दीस इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट. करेक्ट. सो जेन्ना हे पॉलिटिकल स्टेटमेंट आसा पळय तेन्ना घडये मुख्यमंत्र्याक स्पश्टीकरण दिवची परस ही जी चर्चा जाता पळय अशी ती घडये चड आवडटली की जावं दी हाजेर कळ्ळें तुका. जितले तुगेले चर्चा जाता तातूंत भितर जर इल्लेशें कन्फ्युजन जालें जाल्यार चल परवडटा बरें आहा म्हणून. स्पश्टीकरण दिलें जाल्यार अकस्मात सगळें सोंपतलें. मागीर तुगेलें अशी स्टेटमेंट करून ताचो इम्पॅक्ट जो जावपाक जाय तो मातसो कन्फ्युजनांतल्यान चड जाता, स्पश्टीकरणांतल्यान जायना पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आसता तेन्ना. अशें एक म्हाका तुगेलें तुमगे तिगी जाणांची गजाल आयकून बरें दिसलें. कितें म्हणटालो तूं? अशें दिसून एग्री की म्हणजे ताचो मिस हे जावपाक जायना. तेणी एक गजाल खरी फायदो आसा ना एक गजाल खरी किशोर की कन्फ्युजन जाता, फक्त त्या कन्फ्युजनांतल्यान गोंयकार बिटर जावपाक जायना. आय थिंक एक गजाल जी म्हाका दिसता आमी सगळे जाण एग्री करता की राजकारण्याक राजकारण करूं दी, डिव्हिजन जावंक जायना. राजकारण्याक राजकारण करूं दी, गोंयकाराक कडवटपणा येवचो न्ही. आय थिंक हे म्हाका दिसता सगळे जाण आमी एग्री करतले आनी आमचे पळयता ते लोकूय एग्री करतले. राजकारण चालू उरतलें, गोंयकारान बिटर जावचें न्ही, इतलेंच म्हाका दिसता सगळे जाण आमी हें करतले.